म्हादयनी काय दुप्पट उदकाचो लोट आशिल्ल्या मलप्रभा न्हंयत फक्त 1.5 TMC उदक घालोवपी कर्नाटकान पश्चिम घाटाचेर अन्याय करपाक सुरवात केल्या। म्हादय न्हंयत कळसा बांडोरा येवजण राबोवन पश्चिम घाटाच्या अरण्यात वचपी उदकाक हुबळी धारवाड वाठारांत वळोवपाचें कारस्थान कर्नाटक सरकारान केल्लें। खंयच्याय परिस्थितीत 60 TMC उदक दियात ह्या सरकाराच्या मागणेचेर केंद्र सरकारा सामकार जलविवादा संदर्भात वाद सुरू आशिल्लो। ह्या बाबतीत सोमारा सावन निमण्या सुनावणेक सुरवात जाल्ली। ह्या प्रकल्पाक पर्यावरणाच्या विरोधा बरोबर कर्नाटकाच्या जलसंधारण आनी विकास मंत्रालयांतल्या तज्ञ मंडळाचो विरोध आसतना तो दाबोवन उडोवपाचो यत्न कर्नाटक सरकारान चलयल्लो। पूण म्हादयच्या संदर्भात निमाणी सुनावणी बुधवारा जाली। ही सुनावणी गोंयच्या वटेन जाल्या। गोंयाक ह्या केशींत यश मेळ्ळां। महाराष्ट्र आनी कर्नाटक म्हादय संदर्भांतली केस हारले। हे विशीं आमचे पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार हांकां फोनावेल्यान संपर्क केल्लो तेन्ना हो प्राथमीक विजय आसा अशें तांणी म्हळां। हय, आमची पहिली लढाई जी आसा ही पहिली लढाई आम्ही यशस्वी झाले। त्याच्या पुढे 7.56 TMC फीट पाण्या खातीर कर्नाटकान जी पहिली याचना दाखल केल्ली आसा त्याच्या संदर्भात लढो प्रभावी करपा खातीर आमचे प्रयत्न चालू आसा। ही जी लढाई आसा ही कर्नाटकान चुकीची माहिती दिवन गोंयचे उदक जे आसा हे वळोवपाचो प्रयत्न केल्लो। जे उदक म्हादई अभयारण्याच्या दिशेने असले ते उदक वळोवपाक भारतीय जे कायदे आसा वन्यजीव कायदा 1972 त्याच्या माध्यमांतल्यान त्याका पूर्ण विरोध असताना कर्नाटकान आपली बाजू जी आसा ही बाजू पुढे व्हरपाचो यत्न केलो आणि 1 डिसेंबर 2015 या दिसा जी याचिका तेंच्यानी दाखल केली ती याचिका लवादान फेटाळून उडयली। पहिलो लढो म्हणजे आता महत्वाची लढाई जी आसा ती 7.56 TMC फीट पाणी वळोवपाची आसा। कारण त्या मुद्द्याचेर अजून लवादान निर्णय दिवंक ना। त्या निर्णय दिवपाक जवळजवळ 2-3 वर्सां वचूंक शकता। तो मेरेन कर्नाटकान आपणाक 7 TMC फीट पाणी 2 वर्सां खातीर वळोवपाक दिवची अशी मागणी केल्ली। तूं आतां कणकुंबी कित्याक वयता? कणकुंबी एकंदर वातावरण आसा ते पळोवपाक कित्याक तेंच्यांनी घोशणा केल्ली आसा की ते जी म्हणजे हे आसा कालवे जे आसा त्या कालव्याची दोन्ही तोंडां फोडपाचो असो तेंचो हे आसा। अर्डेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट।